प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16वा विसवोर वोड 23 ते 28 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 23 to 28। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हांव तुमकां सोद म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां अजून पर्यंत तुमी म्हजें नांव मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण संवसाराचेर जैत हें सगळें हांवें तुमकां ओपारी दिता। असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन ओपारीनी उलोवंक पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो। त्या दिसा तुमी म्हजें नांवी मागतले तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगता। कारण बाप तुमचो मोग कित्याक तुमी म्हजो मोग आनी हांव ताचेच सून उपजला म्हूण तुमी भावार्थ धरला। हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत आतां हांव संवसार सोडटा बापाशी। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू शिसांक पवित्र आत्म्या विशीं सांगता। पूण भाव भयणीनो पवित्र आत्म्या विशीं सांगचे पयलीं जेजू तांकां ह्याचे पयलीं वोफारांनी सांगतालो। तो तांकां जें सांगतालो म्हणजे सामकें नीट करून सांगिनासलो, तांकां वोफारांनी सांगतालो। पूण कितें घडटा शेकी आतां वेळ पावला जेजूक खुर्सार वचपाक। तो आपल्या शिसांक निमणे पाटी उलयता आनी जुवाचो 16वा विसवोर आमी पळयत जाल्यार आख्खो विसवोर पळयत जाल्यार जेजू शिसां कडेन निमणे पाटी उलयता आनी तो म्हणटा 25 वडीन हें सगळें हांवें तुमकां वोफारांनी सांगलां पूण असलो वेळ पावत येयला की हांव आनीक तुमचे कडेन वोफारांनी उलोवचो ना। म्हणटच भाव भयणीनो शेकीन जेजू चिंता की आतां जें तांकां आपल्या शिसांक सांगूंक जाय तें आतां ताणें नीट करूंक सांगूंक जाय। आनी तो आतां तांकां सांगता की एक दीस येता जेन्ना तो खुर्सार वेतलो, तो मरतलो, तो पुनर्जीवन जातलो, तो सगळींच्या बापा कडेन वेतलो आनी त्या वेळार भाव भयणीनो तो पवित्र आत्मो धाडटलो। आनी ज्या भाशेन ताणें आतां तांकां वोफारांनी सांगलेलें आनी आतां तो तांकां वोफारांनी सांगपाक बंद करता, सामकें नीट करून सांगता, सगळें सोंपें करून सांगता। तो म्हणटा आतां वेळ पावला जेन्ना तुमकां पवित्र आत्मो मेळटलो आनी पवित्र आत्मो तुमकां मेळ्ळ्या उपरांत ज्या भाशेन हांवें तुमकां शेकीन तुमकां सामकें वोफारीन सांगूं ना पूण नीट करून सांगलां तेच भाशेन हो पवित्र आत्मो तुमकां सामकें वोफारीन सांगचो ना पूण सामकें सोंपें परीत सांगतलो। आनी तुमी त्या वेळार जें हांव सांगता तें तुमकां कळोन येतलें कित्याक पवित्र आत्मो तुमचे भितर येतलो, पवित्र आत्मो तुमकां उतर शिकयतलो। म्हणटच भाव भयणीनो जेजू आयच्या शिवर्तमानान आपल्या शिसांक सांगूंक सोदता। तो म्हणटा हांव बापाशी येयलां। 27 वडीन तो म्हणटा बापा खासा तुमचो बाप खाशा तुमचो मोग करता कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव ताचे सान उपजला म्हणून तुमी भावार्थ दवरला। म्हणटच भाव भयणीनो जेजू शिसांक सांगता की तो ह्यो संवसाराचो न्हय, तो स्वर्गीच्या बापा कडसून येयला। स्वर्गीचो बाप तांचो मोग करता, स्वर्गीचो बाप तुजो आनी म्हजो मोग करता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता। म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना जेजू आपल्या शिसा कडेन निमणे पाट उलयता आनी तो म्हणटा हांव बापांतल्यान उपजलां आनी हांव ज्या भाशेन बापान म्हजो मोग केला, हांवें तुमचो मोग केला, तुमी आतां एका वेळार अशें जातलें की पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना पवित्र आत्म्या उदेशी स्वर्गीचो बाप
तुमचेर आपलो शीमे नासलेलो मोग ओतयतलो. आनी जेन्ना देव आमचे भितर आपलो शीमे नासलेलो मोग ओतयता भाव भयणीनो, मोगा वरवीं आमकां कितें फाल्स कोत्तलो काय, कितें आमकां दिन आसतना रावतलो काय ना भाव भयणीनो. जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो मेळटा, पवित्र आत्म्या उदेशी सर्गीचो बाप आमचे भितर जो मोग जेजू वयर ताणें देंवयला, जो मोग ताणें जेजूचो केला, तोच मोग आमचे भितर तो ओतयता. शी मेन नासलेलो मोग आमचे भितर ओतयता. आनी भाव भयणीनो, त्या मोगा वरवीं जो आमचो सर्गीचो बाप आमकां दिवंक सोदता तो आमकां तें दिता. कित्याक जेजून जे भाशेन आमकां 27 वडीन सांगलां, तो म्हणटा तुमचो मोग सर्गीच्या बापान केला, म्हजो मोग केला. आनी तुमी जेन्ना म्हजेर बाबार दवरता, सर्गीचो बाप तुमकां पवित्र आत्मो दितलो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आपलो शीमेन नासलेलो मोग ओतयलो. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं आमी जेजूचेर बाबार दवरला, आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा, आमी जाणो की देवान आमचे भितर आपलो मोग ओतयला. जी उतरां जेजून आयज 16वी वडीन म्हणलेली ती आतां घडोवन येयल्यान. म्हणटच आयज आतां ह्या काळार आमी जी आसा, आमी पवित्र आत्म्याच्या काळार आसा. म्हणटच पवित्र आत्मो आमचे भितर आमी ह्या थोड्या दिसांनी आमी जेजू पोत्तून स्वर्गार वेतात त्याची आमी परब करतले ह्या आयतारा दीस फाल्यां. तेच्या उपरांत भाव भयणीनो, आमी फुडल्या आयतार दीस पवित्र आत्म्याची परब करतले. आनी खूब लोक सजमता की फुडल्या आयताराच पवित्र आत्मो येतलो म्हणून. पवित्र आत्मो 2000 वर्सां जावन आतां ह्या संवसाराचेर आयलो आनी जो कोण जेजूचेर बाबार दवरता तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा, पवित्र आत्मो तांच्या भितर आसा. आमी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालां. म्हणटच फुडल्या आयतारा दीस पवित्र आत्मो येवचो ना, पूण आमकां आमी ती परब करता. कित्याक आमी पवित्र आत्म्याक विसरल्या. आमी जेजूचेर वय बाबार दवरता, आमी जेजूक आमी आमचो सोमी देव म्हणटा, आमी सगळें देवस्थपण करता, पूण पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमच्यानी क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना. म्हणटच आयज आमकां पवित्र आत्मो देवान दिला आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ताणें आमचे भितर आपलो शीमेन नासलो मोग ओतयला. ह्या मोगा वरवीं आमच्या देवाचो मोग करूंक जाता, ताचें उतर पाळूंक जाता, ताचें उतर करूंक जाता, दुसऱ्यांक देवाचो मोग दिवंक जाता जो आमी अनुभवला. आनी त्या मोगा वरवीं आमच्यान तांकां देवाचें उतर शिकूंक जाता, तांकां पासून बातीस पवित्र आत्म्याचो दिवंक जाता. कित्याक आमकां जें मेळ्ळां आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. तो आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या सांगातान आमी देवाचें उतर पाळुया, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक वावरुया आनी खरेपणी देवाचें राज वाडपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.